हो प्रेस आपोवपाचो कारण म्हटल्यार आमचे तियात्र अकादमीचे लायफ टायम कंट्रिब्युशन फॉर तियात्र अवॉर्ड्स आसा जे सर्गेस्त आमचो तियात्रिस्ट जॉन आगुस्तीन फेर्नांडीस हाची 153rd बर्थ एनिवर्सरी आसा ऑन 14 डिसेंबर आणि ह्या सोमयार आमचो 3 कार्यावळी आसा. पयली म्हणटी आमी सकाळचे रवींद्र भवन 11 सुमार तेज्या पोर्ट्रेटाक फुलां घालून आमी रवींद्र भवन हॉलाक पाय तियात्रिस्ट म्हणून तेजो बोर्ड आसा थंय पोर्ट्रेट आसा थंय आमी फुलां घालून ताका श्रद्धांजली दितले. ते उपरांत आमी तेजे घरा वयता आणि ताजे घरा आमी केक कातरता टॅगाचे मेंबर मॉर्निंग आफ्टर ते प्रोग्राम जातली श्रद्धांजली जातली. तेजे उपरांत आमचो सांजचो एक मोठो प्रोग्राम आसा 3:30 उपरांत 3:30 स्टार्ट जातलो. तो म्हटल्यार लायफ टायम कंट्रिब्युशन फॉर तियात्र अवॉर्ड्स. हे जे तियात्रिस्ट 60 वर्सां वयर आसा ते हांकां आमी 5 जाणांक वेंचून काडले आणि तांकां आमी सत्कार करता. तेजे बरोबर आमी लुकासिन रिबेलो हाचेय पुरस्कार त्या दिसा दितले. सो टोटल 10 तेजे 5 आणि हे 5 सेम क्रायटेरिया सेम 5 आणि 60 वर्सां जाता तेंका. सो हे 10 अवॉर्ड आमी त्या दिसा दितले. हे अवॉर्डीज आमी डिक्लेअर करता आता जे कमर्शियल पायक जॉन आगुस्तीन हाचे अवॉर्डी आसा आमचे दोमिंगोज कोएलो जो फामाद कॉमेडियन आसा कॉमेडियन डॉमिनिक म्हणल्यार ताका स्टेज माचयेर वळखतात. दुसरो शेख अमरुद्दीन हाका स्टेज माचयेर शेख आमीर म्हणून वळखतात. ते भायर आमचो झेवियर फेर्नांडीस हाका हो ड्रामर हाका पाकलो म्हटल्यार सगळे वळखतात. ते भायर आमचो जय किसन धर्म नायक एलायज किसान दे चिचिनी हो एक बरोवपी तियात्र. ते भायर आमचो एक फामाद तियात्रिस्ट बाब सामुएल कार्वालो हांकां हे 5 जाणांक आमी कमर्शियल तियात्र जे पाय तियात्रिस्ट आगुस्तीनाच्या नामान आमी दितले त्या दिसाक. त्या उपरांत आमचे नॉन कमर्शियल अवॉर्ड आसात जे ह्या वर्साक 2024 आमचे जी कमिटी आसा ते कमिटीन डिक्लेअर केल्या ते जावन आसा बाब जुजे आंतोनियो पेरेरा एलाय जेपी हो जावन आसा नुवे गांवचो. ते भायर आमचो फामाद पयलींचो एक सिंगर जो ताची कातारां येता तेन्ना लोक रावतालो कॅसिटी येता तेन्ना लोक रावतालो जो जावन आसा पीटर व्ही फेर्नांडीस. ते भायर आमचो नावेलीचो बाब जुझेफ दा जेन बारेटो हाका जाजू म्हटल्यार सगळो लोक वळखतात हो गांवांत नावेली तलावलीचो. ते भायर आमचो पेद्रू कुलासो हो भाव डॉनल्डाका नाना पाटेकार म्हणून स्टेज माचयेर वळखताले तो सोंपोन गेल्लो आसा. ताचो भाव पेद्रू कुलासो हाकाय आमी ह्या वर्साक नेमलेलो आसा अवॉर्डीक असो. आणि निमणो जावन आसा फ्रांसीस फेर्नांडीस हो जावन आसा धारबंदरा गांवचो धारबंदरा तालुकाचो. हाकाय आमी ह्या वर्साक अवॉर्डी म्हणून नेमलेलो आसा. आणि जे ज्युरी पॅनलान जे अवॉर्डी नेमलेले आसा ते तुमच्या मुखार हांवें डिक्लेअर केल्ले आसा. आणि हांव हे सगळे अवॉर्डीज जे हांवें डिक्लेअर केले तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान आयजूच कॉंग्रेच्युलेट करता कारण हो जावन आसा तांकां एक बरो मान. आणि हे अवॉर्डांत आमचे चडशे 70+ थोडे 82 थोडे 84 असले अवॉर्डीज आसा ही पावटी. आणि जायते जाण म्हणटात की तियात्रिस्टांचे फेवरिझम आसता. कांयच फेवरिझम ना. जे ज्युरी पॅनल आमी डिक्लेअर केल्ले ताणें जे एप्लिकेशन आयल्या ती स्क्रुटिनी करून हे अवॉर्ड्स आयज आमी तुमच्या मुखार डिक्लेअर करतात. आणि हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी ताका बरो प्रतिसाद दितले. इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडियाचेर तुमी बातमी बरी हाडटले म्हणून हांव आशेन रावतां. आणि थिंगा भुरगे वयर सरता आनी मागीर प्लेयर जाता. तेच भाशेन तियात्र अकादमी घडलोली भुरग्यांक आमी सपोर्ट करून भुरग्यांक फुडले पिलर करपाक खांबे आमच्या तियात्राचे. सो हो हेतू मनान धरून आमी हे पावटी सगळ्या इस्कॉलांनी हांव पर्सनली गेल्लो इन्व्हिटेशन घेवन. आतांच हांवें लोवेला प्रेझेंटेशन फातिमा रोजरी नावेली काल आमचे रायची इस्कॉलां कुर्तोरीस वाठारांतली इस्कॉलां ही सगळीं हांवें पर्सनली इन्व्हिटेशन वचून दिवन आमी तांकां इन्वायट केल्यात. आणि आमकां डायरेक्टरान आमकां सपोर्ट केला. त्या भायर आमचे मुखेलमंत्र्याक आमी देव बरें करूं म्हणटात कारण ताणें आमकां हो
पुराय तेंको दिला. ते भायर आमी जे इस्कॉलांनी गेल्यात ते इस्कॉलाचे हेडमिस्ट्रीज जावं सिस्टर्स जावं प्रिस्ट हांणी आमकां इतलो उमेद दिली की ते म्हणटात दिस इज द व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह विच यू हॅव टेकन. आनी आमकां खुशालकाय भोगता की तुमी आमकां इन्व्हिटेशन दिली आनी आमी झेरूल येतले. आनी आमी तुमी बरयलां कारण हॉलाची कारणाक लागून आमी एक इस्कॉलाचे 25 भुरगे टिचर्स. आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे इस्कॉलाचे हेड्स आनी हांकां कारण ताणें आमकां बरो प्रिस्ताद दिला म्हणून. आनी तुमचे आमी रावतात 14 तारखेर तुमची भुरगीं येवन हो प्रोग्राम पळयतले म्हणून. आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमी पेपेचल सॉकर कॉन्व्हेंट हायस्कूल जाका हांवें सांगलें की तुमचें बँड गोंयांत दुसरें आयलां. पयलें सेंट तेरेसा कॉन्व्हेंटाचे बँड आशिल्ले फर्स्ट नंबराचेर येयल्ले पुलीस कॉम्पिटिशनाक. त्या इस्कॉलाक आमी पयलो प्रयत्न केलो तांकां हाडपाक. तांचो ते दिसाक कॉन्सर्ट आसा. सो ते सिस्टरीन आमकां सांगलें सिस्टर जेनिफरान आमी पावचे नात आमचो कॉन्सर्ट आसा. ते उपरांत आमी पेपेचल सॉकर हेडमिस्ट्रीक पयलें सांगून दवरलें सिस्टर लिबीक की आमकां तुजें बँड जाय म्हणून. सो आमी वचून त्या इस्कॉलाक तांचे टिचरीक मेवली टिचर शिला. ताणें आमकां सांगिल्लें आज सांगता म्हणून आज मॉर्निंग फोन आयलो आनी ताणें सांगलां की आमी बँड पार्टिसिपेट करतली म्हणून. सो हांव ह्या इस्कॉलाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण ताणेंय आपली उर्बा दाखयली की भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हाडून ह्या तियात्र अकादमीच्या प्रोग्रामांत मिसळ करपाचें. ह्या कारणाक लागून हांव तुमचेय लागीं मागता प्रेस भावा लागीं आनी भयणां लागीं इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडिया लागीं की तुमी हो प्रोग्राम कव्हर करपाक 14 तारखेर 3:30 ते 6:30 पासून रावचें. आनी तुमी त्या भुरग्यांचे विचार टिचरांचे विचार ऑडियन्साचे विचार तियात्रिस्टांचे विचार कव्हर करून तांकांय तुमी तुमची उमेद दिवची म्हणून म्हजी विनंती आसा. पुरस्कार जे आमी भेटयताय ते सो अगस्तीन फर्नांडीस पाय तियात्रिस्ट हाच्या नांवान कमर्शियल जे पळय अवॉर्ड्स आहे पुरस्कार आहे ते भेटयताय. आनी नॉन कमर्शियल आहे ते लुकासे रिबेरो ताणें पयलोच तियात्र केल्लो त्याच्या नांवान नॉन कमर्शियल आहे तेच अवॉर्ड्स भेटयतात. आता हो सुवाळो आमगेलो जातलो डिसेंबराच्या 14 तारखेक 2024 वर्सा पाय तियात्रिस्ट हॉलार रवींद्र भवन हॉलार मारगांव 3:30 वरांचेर. आनी हो सुवाळो खास करून आमी मनयतात हो बर्थ डे आमी सेलिब्रेट करपाक पाय तियात्रिस्टाक तशेंच लुकासे रिबेरोचोय ताचो बर्थडे आसता जानेवारीचे 2 तारीख. आता हातून मोठो एक म्युजिकल शो आसा आनी ह्या म्युजिकल शो आनी ह्या सुवाळ्याक आमचे चीफ गेस्ट म्हणून हाजीर आसतले बाय हेमा सरदेसाय एक नामनेचे गायक आनी ते चीफ गेस्ट म्हणून आसतले आनी सगूण वेळीक डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हो आसतलो आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर. तशें आमचे स्पेशल इन्वायटीज आसतले टिटा प्रिटो डोमिंगोस अराउजो आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन राजेंद्र ताला आनी शर्मिला फर्नांडीस ही सण आसा नागसून हेजी 16 ऑगस्टिनाची. हो फंक्शन प्रिजायड करतलो आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष तियात्र अकादमीचो. ह्या म्युजिकल शोआक नामनेचे कातोरियस आनी संगीतकार जाका संगीत दिता आमचो नॉर्मल कार्दोज. तशेंच कातोरिस्तान आंतोनियो मायना गेलो लॉरीन आनी जायते. तशेंच आमी भुरग्यांक एक विचून काडले जेवणी पयलो प्रायज गेलो त्या भुरग्यांक आमी थिंगा एक संगीत दितले ही कातारां म्हणपाक. ह्या सुवाळ्याक खास करून आमकां आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान आमकां आदार दिल्लो आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटान खास करून एक सर्क्युलर काडला सबसिडीच्या जितली पळय स्कूल आसा तांकां तांच्या भुरग्यांक ह्या सुवाळ्याक धाडप. हाचें कारण म्हणल्यार एकूच की भुरग्यांकूय जाणीव जावपाक हो तियात्र खंयसर स्टार्ट जाल्लो कोणी स्टार्ट केलो कितें केल्लें ही म्हायती मेळपाक हे उद्योग करून हे पावल मारलो आसा. आनी आमी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुखेलमंत्र्याक प्रमोद सावंताक. तशेंच
डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शैलेश आर सिनाय जिंगडे हाकाय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं. आता ह्या सुवाळ्याक पुण्यातले म्हळ्यार सुमार 20 स्कॉलां पार्टिसिपेट जातले तितली भुरगीं आनी तशेंच भायर पळय बँड आसतले ते आमचे कॉम्प्युटर सुपर हायस्कूल हांचे बँड आसतले जे आमी ब्रास बँड तयार करतात भायर भुरग्यांचे बँड आसतले. सो आमी हितून दाखोवपाक सोदताय की आमचो प्रेसिडेंट तकली आहा की आमी भुरग्यांक वयर काडपाक जाय. मुखायली ज्यो पिळगी आहा तांकां तयार करपाक आमी ह्या तियात्रांनी हे तांकां संदी दिवपाचे आमगेलो प्रयत्न आसा.